काही दीस फाटी आम्ही तुमच्या मुखार न्यू पाटो ब्रिजाची स्टोरी हाडलेली आणि ती म्हटल्यार ह्या ज्या ब्रिजाचेर फोंडकूल पडलेले तेजी त्या फोंडकुलाक लागून कितलेशे ट्राफिक जाले सुमार न्यू पाटो ब्रिजा कडच्यान जे दिवजा सर्कल तितल्या पर्यंत जे ट्राफिकांची लायन लागतली आणि पणजे येवपाकूच तुमकां 1 वराची वाट लागतली आणि ती स्टोरी जावन मागीर कन्सर्न ऑथॉरिटीन हांगासर लक्ष दिवन जी सोल्युशन आहा तें काडलेलें आणि ते म्हटल्यार प्लेट घातलेली आसा आणि ती प्लेट घातल्या तरी खरी मात त्या प्लेटीचे आतां खंय तरी एक एक करून त्याचे जे नट आसा ते सुट्टा लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे जर ही जर प्लेट पळयत आणि पणजेचे जे ट्राफिक येता फ्लोचो पळयत पणजेचो ट्राफिक फ्लो पळयत जाल्यार ही जी प्लेट आसा ती परत सुट्टली आणि आसा तशें परत ट्राफिक जाम जातले। परत एकदा मागता की ह्या ब्रिजाचेर लक्ष दिवचें आणि परत पणजेन येवपा खातीर 1-2 वरांची वाट जावची न्हय म्हणून। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारे वांगडा हांव साहिल मांद्रेकर। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.